गोंयांत फाटली 2 वर्सां कोरोना खातीर बंद आशिल्ल्या कार्यावळींक परतून एकदां सुरवात जाल्या। आयतारा सांखळे विठ्ठलापूर विठ्ठल देवळांत चैत्र उत्सवाच्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें। फाटली 2 वर्सां सगळ्यो कार्यावळी कोरोनाच्या सावटा खाला जाल्यो, पूण हे फावटी सांखळे विठ्ठल रखुमाई देवळांत 5 दीस चैत्र उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। त्या निमतान वीरभद्राचें सादरीकरण जालें। पळयात कांय मन भोलोवणी खीण। विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात सांखळेची चैत्र उत्सव हो सगळ्यात व्हडलो उत्सव। गोंयभरांतल्यान चैत्रेक लोक सांखळेंतल्या विठ्ठल रखुमाईच्या देवळात येतात। गेल्या 2 वर्सांक कंटिन्युअसली कोरोनाच्या महामारी खातीर हो उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरो जावना, फक्त देवस्थानचे महाजन आनी देव हाज्या पुरतो साजरो जातलो। बट ताज्या उपरांत पयलेच फावटी हेज्या मोठ्या प्रमाणात हो उत्सव मोठ्या उत्सवात गेले 7 दीस साजरो जाता। त्या खातीर गोंयभरचे विठ्ठल रखुमाईचे भक्त चैत्रेक येवपी लोक ह्या उत्सवात सहभागी जाता। चैत्र उत्सवाच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सांखळेकारांक खूब खूब शुभेच्छा। सांखळेंतलो चैत्रेंतलो वीरभद्र हो सगळ्यांत एक व्हडलो उत्सव आनी वीरभद्र पळोवपा खातीर लोक व्हडा उमेदीन शेवटच्या दिसा म्हणजे फाल्यां दर वर्सा मोठ्या प्रमाणात येता आनी वीरभद्र उत्सव हो पळोवपा खातीर समेस्त गोंयभरचे लोक येता। पारंपारीक चैत्र उत्सव साजरो करता आसतना अजुनूय बी वीरभद्र त्याच पद्दतीन सांखळेकार हांगासर पालखी उत्सव वीरभद्र उत्सव साजरो करता। परत एकदां समेस्त गोंयकारांक चैत्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोयेकार।